आदले भौशीक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमावान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो। बाणावले मतदारसंघातल्या लोकांचेर आपणाक विश्वास आसा आनी येता ते निवडणुकेत आपूण भरगच्च मतांनी वेचून येतलो अशें चर्चिल आलेमाव हांणी जाहीर केला। आदले भौशीक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव हांणी बुधवारा राष्ट्रवादी काँग्रेसीत रितसर प्रवेश केलो। बाणावले मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढोवपाची तांणी तयारी केल्या। बाणावलेच्या लोकांनी ह्या नादी आपणाक मुखेलमंत्री जावपाची संद दिल्ली आनी तेच प्रमाण आतां आपणाक बाणावलेच्या लोकांचो तेंको आसा, बाणावलेच्या लोकांचेर विस्वास आसा अशें चर्चिल आलेमाव हांणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीत रितसर प्रवेश केल्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलां। यंग फेसेस म्हणजे कितें मरे आमणा यंग फेसेस ना म्हणून आतां समज हांव एक म्हणटो यंग आनी म्हाका एक बरें बोट दिली चलोवपाक पासिंजर बोट आनी हांव कॅप्टन घेवन गेलो आनी धाप म्हाका कांय सांगना हांव माली बुडयली न्हू। एक्सपिरियन्स इज अ मास्ट इन द पॉलिटिक्स बुडा सगळ्यांना समजला न्हू। जे ऑल्टर बॉयज म्हण येयल्ले न्हू थिंगा तीग जाणां ताका न्यू मारले न्हू तेमी कितें केलें लोक रावता सांगपाक ऑल्टर बॉयज मारले जाल्यार ऑल्टर बॉयज तीग जाण येयल्ले ते रावता तीग जाण हाडले ते तीग जाण नाही हाडले ते ना पण सध्या सिनारिओ काँग्रेसाचा कशा पळयता तुम्ही? बरा बरा तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सी डोको कोणाचो आहा? तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आता इमिडिएट डोको कोणाचो आहा तुका? म्हाका कोणाचो ना म्हाका कोणाचो ना बीजेपी हा का आता वयर कोणाचो ना काय तू आहे ना हा काय तू कोणाचो ना काय तू म्हणता आपण चोर कामा केल्यात ते पीएन आणि विकीनही करू ना ते सारखे आले ते मागीर कोडल मरे हा एला ते कोडल ते एला बियान सांगपाक पण काय तू म्हणा म्हाका पळय बाणाले पळय म्हणटा म्हाका विश्वास आसा बाणाले लोकांचेर आनी बाणाले लोकांचेर जेन्ना विश्वास करून हांव पळय 5555 पळय वतान जिखलां हायर कोर्टान जिखलें तेन्ना हांव हिंगा सावथाक आनी नॉर्थाक हांव संपलेलो भाव जल्मी जिखलोलो 10,000 वोटां आनी ते टायमाचेर हांव बाणाले नांवाचेर पयलो मुखेलमंत्री कॅथलीक म्हणटा जालो तो चर्च जालो बाण लोकांचेर आज बाणाले लोक पयले पावडे म्हणजे ते भाशेन चर्चला बराबर आहा पण बाणावलेच्यान पयलो लोक चडसो आत म्हणटाले एनसीपीचो सिंबॉल डिफरंट एनसीपी एक पार्टी जिखली थिंगा जे पळय लायक मायंडेड लोक आहा आनी ते कोण कितें आहा डीएसएम कितें डीएसएम तेजे बांदून आमी शी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हांचे मदीं युती जातली काय ना ताचो निमणो निर्णय पक्षाच्या हायकमांड घेतले। गोंयांत युतीन वेंचणूक लढोवपाची अत्यंत गरज आसा अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जुजे फिलिप डिसूजा हांणी सांगलां। आता ओपिनियन म्हणजे कितें आता पयलीं सध्या म्हणटा तो अलायन्स म्हणटा तो अलायन्स म्हणटा तो आमगे हाय कमांड डेफिनेटली दे हॅव टू सीट विथ ऑल द पार्टीज बरोबर लायक काँग्रेस वो हाय कमांड आमचे गोवा इतलेंच द सिच्युएशन जे आमच्या हाय कमांडाक सांगप पोजिशन ऑफ गोवा whether how many seats we can win, where we can win, which couldn't गायले म्हणून जिंकतले हे पोजिशन आमचे हाय कमांडाक दिवपाचे and the final decision has to be taken by the high आमी सगळे बराबर रावन वचप इलेक्शनाक तेन्नाच आमकां एक बरें आहा। आता सपोज आमचे आयज पासून काँग्रेसा कडेन आमगे हाय कमांड डिस्कस करीत आहा सो फायनली ते जाले दुसऱ्या कडेन डिस्कस चोया सो फायनली वी हॅव टू वेट अँड वॉच आमचे काम कितें आमचे काम कितें पार्टी ऑर्गनायज करप पार्टीन जे बरे लिडर हाडप पार्टीन जे कितें जाय इम्पॉर्टंट जाय ते आमचे गोवा एज अ प्रेसिडेंट आय हॅव टू डू आमची कामां म्हणटा ती। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली।